Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. बीजेपीचे केंद्रीय निरीक्षक गोंयांत प्री इलेक्शन रिव्ह्यू घेवन वचत सावन बीजेपी मोगो युतीच्यो वावड्यो पातळूंक लागल्यात. दोनूय पार्टी युतीचेर उलोवणे ना म्हूण जाहीर उलोवन दाखयतात. प्रियोळचो अपक्ष मंत्री गोविंदा बरोबर सावड्ड्या मगोच्या तिकिटार आमदार जाल्ल्या बीजेपीच्या पावसकाराक ह्यो वावड्यो खटकतात. बीजेपीचे खंय 27 आनी जमेक अपक्ष गोविंद आनी राष्ट्रवादीचो चर्चिल. युतीची गरज ना म्हूण पावसकाराचे गणित. मोगो पक्ष आणि भारतीय जनता पार्टी 2022च्या वेंचणुकेक अलायन्स वचप अशें तुमी म्हणटा, न्यूजपेपरवाले म्हणटा, आमची भारतीय जनता पार्टी म्हणना आनी मगोय पक्ष म्हणना. हांवें खंय पळोवना अशें आमी अलायन्स करया अशें म्हणटा. बाणावले सोडून 700 तालुक्याचो बाणावले मतदारसंघ सोडून बाकीच्या सगळ्या मतदारसंघात भारतीय जनता पार्टीचे मोठ्या संख्येन कार्यकर्ते आसात आनी भारतीय जनता पार्टीचे थंय सामकें संघटन जें आसा तें सामकें एक्टीव आसा सगळ्याक. आनी आयज आमी तेंचेच ही जी भारतीय जनता पार्टी आयज खूब फुडें आसा. तुमकां कोणाची गरज ना त्या अलायन्साची ना तशें पळयत जाल्यार आमच्या आतां आमच्या भारतीय जनता पार्टीचे गोंयभर 40 मतदारसंघाक जे कार्यकर्तेचो व्ह्यूज घेत तेंचे विचार घेत जाल्यार कोणूच म्हाका दिसता म्हणपा ना कार्यकर्तो कितें भारतीय जनता पार्टी MG पार्टी कडेन अलायन्स करून आमी हें 2022चे इलेक्शन लडोवया अशें कोणूच म्हणपा ना. कार्यकर्ते कोणाकूच अलायन्स नाका आसता अशें म्हाका दिसता. आमी उलयता न्ही केन्ना केन्ना खंयची मतदारसंघां आमी वेता खंय खंय कामा निमित्यान तेन्ना आमी कार्यकर्त्या कडेन डिस्कशन करता तेन्ना कार्यकर्ते म्हणटा ह्या फावटी आमी चडांत चड सिंगल वचून चडांत चड उमेदवार निवडून हाडटले. आनी आमचे कडेन आतां आमी 27 आसा भारतीय जनता पार्टीचे आमदार. गोविंद गावडे आमकां सपोर्ट आसा पक्ष 28 जाले. बाकीचे आसात आमचे तेचेर बाब आसा. सो कम्फर्टेबली मेजॉरिटी काडपाक जाता इलेक्शनाक 100%. मगो पेडण्या आनी सावड्डेच्या सद्याच्या बीजेपी आमदाराक वडयतले म्हूण सुदिनान स्टेटमेंट केल्लो. पावसकार म्हणटा मगोक सावड्ड्या ZP हाडूंक जमलो ना. फाटीं जिल्हा परिषद इलेक्शन जालें. जिल्हा परिषद इलेक्शनाक सावड्डे मतदारसंघाक मगो पक्षान 2 कॅन्डिडेट बी गेल्ले, दारबांदोड्या सावड्ड्या. तशेंच पेडण्या आमचे डेप्युटी CM बाबू आजगांवकराचे थंय ZPचे कॅन्डिडेट निवडून आयले. म्हाजे दोनूय कॅन्डिडेट ZPचे म्हणजे म्हाजे म्हणल्यार भारतीय जनता पार्टीचे म्हणल्यार म्हाजे कॅन्डिडेट भारतीय जनता पार्टीचे दोनूय कॅन्डिडेट बऱ्या मतांनी निवडून आयले. तेन्ना म्हणजे लोक थंयचे जे आमचे सावड्डे मतदारसंघाचे आतां सांगले तशें लोक भारतीय जनता पार्टी बरोबर आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.